पावसाळ्या उपरांत गोंयांत मायनिंग सुरू जातले म्हणून मुख्यमंत्री लक्ष्मण पार्सेकार परत एक फावट उलयला। मोदी सरकाराच्या वर्साच्या निमतान बीजेपीची सांग्यार सभा जाली, थंय ते ही गजाल उलयलो। गोंयच्यो 6 न्हंयो नॅशनल वॉटरवेज विधेयकात आसात। ते विधेयक पास जाल्या उपरांत केंद्र सरकार ह्या न्हंयांच्या उदरगतीचें काम हातांत घेतले म्हणून खासदार नरेंद्र सावयकरान सांगले। बहुतेक आमदार आसात त्यांच्या प्रयत्नांतसून जो मायनिंगचो व्यवसाय आसा तो कायदेशीर पद्धतीन फुडल्या ऑक्टोबरच्यान सुरू जातलो हातूंत मुळीच दुबाव दवरूं नाका हाची खात्री करता। ह्या देशान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येवचो पडलो आनी तेचे उपरांत आमच्या गोंयच्यो 6 न्हंयो आसात, तितूंत साळ आसा, मांडवी आसा, जुवारी आसा, शापोर आसा, कुंभारजुवा आसा आनी तेचे भायर म्हापसा आसा। ह्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा हे 6 न्हंयो ज्यो आसा ते नॅशनल वॉटरवेज बिला भितर आयिल्ल्यो आसा। ते नॅशनल वॉटरवेज बिल फुडल्या अधिवेशनात येवपाचें आसा। ते जर जालें पास जालें जाल्यार तेजे उपरांत ह्या गोंयच्यो आमच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा तेंचे डेव्हलपमेंटाचें काम सुरू जातलें की जेका लागून शेतकऱ्यांक उदकाची वेवस्था जातली, तेंच्या नॅव्हिगेशनाची वेवस्था जातली, तेंच्या बाकीच्या कुशीचे आशिल्ले वाठार जे आसात तेंचे डेव्हलपमेंटाची वेवस्था जातली। अश्यो देशाच्यो आमच्यो 6 धरून 101 न्हंयांचेर काम करपाचें काम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सुरू केल्लें आसा। प्रधानमंत्र्यांच्या योजनेचो लोकांनी जाता तितलो फायदो घेवचो म्हूण खासदार पूनम महाजनान उलो मारलो। ती बीजेपीच्या पेडणेच्या सभेन उलयताली। करोडोंनी लोकांनी त्याचा फायदा घेतला, प्रत्येक जण त्याच्याशी जोडायचा उपयोग करतो। जर एक वर्षात 15-20 कोटी लोक वेगवेगळ्या योजनांनी या आपल्या देशाची जोडतात, आपल्या सरकारची जोडतात, तर 4 वर्षात त्या प्रकारे आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकू। त्यामुळे 1 वर्षाचं काम जरी ट्रेलर असेल आणि इतकं सुपरहिट ट्रेलर असेल तो पिक्चर तो 5 साल की सुपर डुपर हिट ही होगी अशी माझी अपेक्षा आहे। ज्या ज्या योजना आहेत, ज्या ज्या गेल्या वर्षभरात योजना पंतप्रधानांनी आपल्यासाठी पुढे आणल्या त्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि विनोद मेथर। सगळ्या टॅक्सींक भाड्याचे समान दर लावचे, भायल्या टॅक्सीवाल्यांक गोंयांत भाडी मारूंक दिवची न्ही, भाडी मारपी खासगी गाड्याचेर कारवाय करची म्हूण टॅक्सीवाले मागतात। टॅक्सीवाल्यांच्यो मागण्यो सरकारान अजूनय तडीक लायिल्ल्यो नात, ताचेर सरकारान जाता तितल्या बेगीन निर्णय घेवचो म्हूण उत्तर गोंयचे टॅक्सीवाले मागतात। संघटनेची कळंगुटे वर्सुकी बसका जाली। जे गव्हर्मेंटाकडे आम्ही अप्रुव्हलाक धाडलेले किंवा गव्हर्मेंटाकडे आमचे डिमांड असले, आता जवळजवळ 15 महिने झाले, 15-16 महिने गव्हर्मेंटाकडे एकूय डिमांड आमचो पासूच जावना। जो एक डिमांड असला आमचो की फेअर रेट्स लावचे सगळ्याक, आमकां फक्त आश्वासनात मेळटा पण सादी ती रेट अजून डिस्प्ले जावना। बसके उपरांत संघटनेच्या वांगड्यांनी कळंगूट पुलीस स्टेशनार वचून हालींच बाप्पा कोरगांवकाराची टॅक्सी फोडिल्ली ताचे चौकशे विशीं जाप विचारली। आम्ही एक पुलीस स्टेशनाक एक लेटर दिवचे की बाबा तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन तुमचे खंय पासून पावला, तुम्ही तेजेर कितें आमचे जे गाडी फोडले तेजेर कितें एक्शन घेतले, हेचेर तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला आणि तुम्ही हेचेर आमकां कितें फुडें सांगूंक सोदतात ते आज आमकां कितें तरी सांगचे तुम्ही, हीच आमची मागणी। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। सहकारी सोसायटीच्या पदाचेर 10 वर्सां परस चड तेंप आशिल्ल्यांक फुडें वेंचणूक लढपाक दिवची न्ही, कायदो चुकीच्या तरेन लागू करतात म्हणून जनविकास अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीच्या अध्यक्षान हरकत घेतल्या। गोवा कॉपरेटिव्ह सोसायटी कायदो 2001 गोंयांत लागू जालो 2008त, उपरांत 2009त जनविकासाची वेंचणूक जाली। थंयच्यान 10 वर्सांचो कार्यकाळ मेजचो। बाकीच्या 150 सोसायटीक वेगळे तरेन कायदो लावन जनविकासाक खंय टार्गेट करप चल्लां। In the month of February 22nd, आमकां लेटर आयले that आमगेले all the directors are elected unanimously, बिनविरोध निवडून आयले आनी तिने सांगले आमी इलेक्शन घेवया म्हणून। आनी इलेक्शन घेवपा खातीर एसिस्टंट रजिस्ट्रार फॉर इलेक्शन केम फ्रॉम मारगांव साउथ झोन आनी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट केलो। इन द बिगिनींग तिने आमकां सांगलें की सेक्शन 59 जे आसा त्या प्रमाणे 10 वर्सां ज्या चेअरमॅनाक
अगर वायस चेअरमॅन ऑर ऑफिस बेरर कोण जे आसात आशिल्ले तांकां कोणाक 10 वर्सां जाल्ली दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट. सो दॅट आमी तांकां सांगलें की हे तुमचें बरोबर हे न्ही, हें कॉन्ट्राडिक्ट. कित्याक आमचो गोवा एक्ट 2001 जो आसा हो हातूंत आयलो 2008. ताजे नंतर 5 वर्सां आनी ताजे नंतर 5 वर्सां 10 वर्सां. आमकां तर 10 वर्सां जातलीं तर 2018. तेन्ना आमकां 2018 पासून आमकां हांगा हें दिवचें अशें म्हूण तांकां सांगलें. त्या प्रमाणे तिणें तें इलेक्शन वॉज हेड अप आनी तिणें सांगलें आमकां तुमी लेटर करात सो दॅट आय कॅन परस्यू द मॅटर वीथ रजिस्ट्रार एंड गव्हर्मेंट. पण आमकां अजुनूय थंयचें कांय येवना. एखादी व्यक्ती 10 वर्सां परस चड तेंप अध्यक्षपदार आशिल्ल्यो 150 सोसायटी आसात, पूण सहकार मंत्री खंय तांकां वेगळे माप लायता. आमी ताका सांगलें कितें हांटू करून हियेच तूं गो तो सगळ्यांक म्हणून आपूण हें नोटीस धाडटलो, सगळ्यांक घर धाडटलो, पण अजुनूय एकल्या कोणाक हें करूं ना. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊया एक विराम.